वेळी कुडबणा परत एक फावट डेंग्यूची भिरांत पातळ्या। पोरो एकले बायलेक डेंग्यून मरण आयिल्ले। सध्या 3-4 जाणांक डेंग्यू जाला म्हूण कळा। वेळी पंचायतीन बाळी प्रायमरी भलायकी केंद्र आणि पणजे भलायकी खात्याक कळयला। थंयचे पीएचसीन खंय उपाय सुरू केल्यात। वेळी जेटीच्या सुवातेर डेंग्यू जळारां जातात म्हूण पंचायत सांगता। दोतोरांची टीम धाडची म्हूण पंचायतीन भलायकी खात्याकडेन मागला। 2 वर्स फाटीं वी हॅड डेंग्यू फीवर इन कुडबणा and one death जाल्लें. So we are cautious about this dengue fever. Currently 3 suspected cases are reported and we have intimated our local PHC Bali and DHS Panjim to take preventive measures. PHC Bali has started door-to-door investigation of larva and internal and external fogging has been done. We will request DHS Panji to send their entomologist team to inspect the dengue sites to eradicate larva which is breeding sites, and we will take the most precautionary measures to prevent any further spread of the disease. At the same time, we will inspect the larva sites at the jetty. What is most important is to eradicate the larva sites and to bring awareness among the people. पोन्ने गोयचे पंचायतीन बिरेस्तारा रस्त्याकडेच्या गाड्यांचेर कारवाय केली। रस्त्याकडेक धंदो करपी हे गाडेकारांक लागून येरादारीक आडखळ आणि ॲक्सिडंट जाता म्हूण ग्रामसभेन कागाळ येताले। पंचायतीन खंय फक्त 15 गाडेकारांक परवाने दिल्ले, मात आता थंय 30 गाडे चलतात। गाडेकारांकडेन कायदेशीर म्हूण कांयच नाशिल्ल्यान ही कारवाय केली म्हूण सरपंचान सांगले। पंचायतीन 18 गाडे जप्त केल्यात। गाडेकार मात ताचेर उलोवपाक तयार नात। गाडयो ब्लॉक जाता, ट्रॅफिक ब्लॉक जाता, मुवमेंटाक हे जायना, व्हेरी डेंजरस, एक्सिडंट जावंक शकता, कोणी धांवन येता मदीं आनी कितें जाता अशे विशय येताले। मागीर आमी तांकां प्रत्येक फावटी हाडून वॉर्न करताले, बाबा रे तुमकां एक लिमिटेड हें कितें आसा तितलो करा, तेज्या भायर वचून करूं नाका। आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आतां जे गाडी आसा पळय न्हू तेजे एकूय आमी पंचायतीन NOC तेंच्यो रिन्यू करूं ना, कित्याक खूब कंप्लेनी आसा पंचायती कडेन। चर्च ऑथॉरिटीन सुद्दां कंप्लेंट केल्ली आसा तेंचेर की सगळे ब्लॉक जाता, हें जाता तें जाता म्हणून। सो आमी NOC तेंच्यो गेल्या म्हाका दिसता 2014चे रिन्यूवल तांकां दिल्लें ना, आनी तरी तांकां वॉर्न केला आसतना सुद्दां एक लिमिटेड कितें तरी कोणाक तरी एक बाबा चल सटाच्या पोटा पाण्याचें चलनी म्हूण दिल्लें आसता, पूण ते तेज्या भायर वचून करता। आमी जेन्ना सर्वे केली जवळ जवळ 30 गाडी मुवींग कार्ड चलता। पंचायतीन तांकां इनिशियली स्टार्टींग दिल्ले एक 12, हांकां मागीर एक एडिशनल 3 दिल्ले। 15चो रेकॉर्ड आहा पंचायती कडेन, 30 गाडी चलता। तेन्ना खंय तरी कोणाक विचारल्यार कोणाचें काय म्हटल्यार कोण सांगपाक तयार ना। म्हणजे पंचायतीक जर व्हेरीफाय करतले कितले गाडी एक्झॅक्टली आहा, कोणाचे आहा, जाल्यार ते पंचायतीन ताब्यान घेवप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसलें, आनी ताकाच लागून ताब्यान घेतल्या पंचायतीन। हे गाडे सोडपाचो हांगासर प्रश्न येना, कित्याक कारण तेंच्यांनी टोटली म्हाजें जालें अशें की त्या गाडयांक NOC आमी हें केल्ल्यो ना। वाळपय आंबेडे गांवांत शारांतल्या स्कुलांच्या भशेन दर्जेदार साधन सुविधा आशिल्ल्या हायस्कुलाचे नवे बिल्डिंगेचे बुधवारा उक्तावण जालें। स्कुलांचो निकाल 100% आसप ही बरी गजाल, पण 100% परस निकालाचो दर्जो वाडप म्हत्वाचें म्हूण मुख्यमंत्री आनी शिक्षण मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयलो। आंबेडे सत्तरीतली नवी हायस्कूल बिल्डिंग ह्या दर्जेदार बिल्डिंगेत शिक्षणा खातीर लागपी सगळ्यो साधन सुविधा आसात। बिल्डिंग बांदल्यात GSIDCन। मुख्यमंत्री पार्सेकार, शिक्षण संचालक, GSIDCचो अध्यक्ष आनी बाकीच्या मानेस्तांनी मेळून बुधवारा शाळेचे उक्तावण केले। कार्यावळीक वाळपयचो आमदार मात पावलो ना। मुख्यमंत्र्यान निकाल आनी शिक्षणाच्या दर्जाचो विशय काडलो। जाल्यार मागीर नगरगांवचे भुरगे हे केवळ 100% रिजल्ट ही आनंदाची गोष्ट, पण 100% रिजल्टा बरोबर क्वांटिटेटिव्ह रिजल्टा बरोबर क्वालिटेटिव्ह रिजल्टूय आमकां हाडूंक जाय। बरी कामगिरी करपी शिक्षकांचो 55 ते 60 वर्साच्या पिरायेचेर भोवमान जाता। जाणटेपणान तांकां आदर्श शिक्षक पुरस्कार मेळटा। एखाद्या उदेत्या शिक्षकाची कामगिरी बऱ्यापैकी आसल्यार ताका केन्नाय पुरस्कार मेळूं येता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। म्हाका दिसता येणाऱ्या काळात खंय तरी नवो सुद्धा शिक्षक पहिल्या 2-3 वर्सांत 4-5 वर्सांत परफॉर्मन्स दाखयलो। पुस्तकी ज्ञाना पलीकडे विद्यार्थ्यांक अनेक कॉम्पिटिशनांनी धाडले, ते एनकरेज केले, मार्गदर्शन केले आणि ऑनर हाडलो, विद्यार्थ्यांचो आत्मविश्वास वाडयलो, जाल्यार अशाय शिक्षकांक हेरून तांचो गौरव करप हे तितलेच महत्वाचे आसा। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।